म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, दर दिसा आमी आशिर्वाद घेता, पूण चड करून सायबाचे रेलिकीत आमी बेसांव घेत जाल्यार आमी पळयलां कितलो फायदो आमकां जालोलो आसा, कितलें बरेंपण आमकां मेळ्ळेलें आसा. जेन्ना आमी खोंतीन दुखीत आसता तेन्ना ताणें आमकां तातूंतलीं भायर काडलेलीं आसा. तर आमी ह्याच मागण्यांत भाग घेवया आनी हो आशिर्वाद आमी मागया. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आनी आतां आमी भाग्यवन फ्रांसिसा कडेन मागया, सगलें आमकां जाय पळय तितलेंय तो फाव करतलो आनी जें मेळ्ळेलें आसा त्या पासत आमी देवाक कारकां दिवच्या. घे दोनिया भाग्यवन फ्रांसीस झेवियरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सोदुस्तान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण्यातल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस कडेन मागचें. आमच्यो तरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. आनी सोर्प दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.